नमस्कार येवकार ग्वाडुडेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. मास्टरमाइंड कोण तो खबर ना. ह्या कनेक्शनात दुबाव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमदार रोहनाचेर पोलिसांचेर मातूय विश्वास ना. रामा पयलीच खेप मिडिया मुखार. फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचो व्हेन्यू बदलतले, डेटूय पोस्टपोन करतले. बोगदाच्या लोकांक मेळूंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. बोरये पुलाच्या रिपेराचें काम सुरू. 11 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगतीं शेनवार आयतार रातचो 8 ते सकाळी 8 मेरेन पूल बंद. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून परवरे सुकूर जंक्शन ते मॉल दी गोवा रस्तो बंद करपाचो प्लान. सोमारा सकाळी 10 सावन ट्रायल रन. फक्त पारंपरिक भात शेतीचेर राव नाकात. पारंपरिक शेतकी बरोबर सार्वत्रिक शेतकी पद्दतीक प्राधान्य दियात. मुख्यमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो. चली भुरग्याचें म्हत्व पटोवन दिवंक गुरवार बायलांक कावन्सिलींग सुरू करपाचो मंत्री विश्वजिताचो प्लान. चली भुरग्याच्या आंतरराष्ट्रीय दिसा मंत्र्याची घोशणा. उदका लायनीचे रिपेराक दक्षिणेत मेगा शटडाऊन. साश्टी सयत बाकीच्या मतदारसंघांनी 14 आणि 15 ऑक्टोबराक मर्यादित उदका पुरवण. रामा जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज जावन पयलेच खेप मिडिया मुखार. मास्टरमाइंड कोण तो म्हाका खबर ना. दुबाव होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि आमदार रोहन खंवटेचेर. ह्या कनेक्शनात दोगूय सामील अशें म्हाका दिसता. आपल्याचेर हल्लो व्यक्तिगत दुस्मानकाय न्ही, वेल प्लॅन्ड. स्टेटमेंटा वेळार तपास अधिकाऱ्यान म्हाका कोणा राजकारण्याचेर दुबाव आसा काय हें केन्नाच विचारूं ना. दिल्ले स्टेटमेंटांत पुलिसांनी हांव उलयलां तशें होम मिनिस्टराचें नांव घालून आशिल्लें. ताणें वाचून दाखयलें उपरांत हांवें तें घालून घेतलें. म्हाका पुलिसांचेर मातूय विश्वास ना. रामा उलयला. मास्टरमाइंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजी बायल त्या मिटिंगेक, त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टरमाइंडाचे नासले. जरी तर हो मास्टरमाइंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हें विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता, जाल्यार हेज्या पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट, पुलीस कशें इनवॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे, टुरिजम मिनिस्टर. हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशान तांच्यांनी धाडला जाल्यार ते सुद्दां आजून पर्यंत ना. सो हेतून आनी कांय क्लियरिटी हेतून घुसपडपाची कांयच ना. दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हेतून सामील आसा ह्या कनेक्शनान अशें म्हाका दिसता.
आनीक कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलींग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा आनी ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना, पूण तें इन्फॉर्मेशन समज इन्वेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार काही गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरींग नाजाल्यार रिटायर्ड जज वीच डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हें हांव दिवपाक शकता. रामा, तुम्ही स्टेटमेंटांनी पॉलिटिशियन नांवां घेतल्या तुम्ही दिल्ली तेन्ना ते स्टेटमेंटां ते दुबावी 2 नांवां सांगल्या आनी सीएमाचे आनी रोहन खंवटे ती तुम्ही स्टेटमेंटान सांगलेली. हांवें होम मिनिस्टर आनी फॉरवर्डचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्ले. म्हाका ताणें मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनां जी विचारतालो की बाबा तुजेर कितें इन्सिडंट जालो, 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारून. म्हजें कॉन्शियस सारकें दवरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजेर कारण. दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जें स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणें. मागीर ताका हांवें परत सांगलें तें होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर मार्क करून थंय होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका पुलिसांचेर म्हणल्यार वातूय विश्वास उरलेलो ना. सो म्हजो रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट आसा की हो इन्वेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर दॅन एनी डिपार्टमेंट अंडर दीस गव्हर्मेंट तो जावपाक. आपूण लोकां बरोबर लोकांक जाय तेंच जातलें. बोगदा लोकांक फॉर्म्युला 4 रेस नाका जाल्यारय हांव तांचे बरोबर आसां. कांय जाणांनी आपल्या स्वार्थाक लागून विशय राजकी केला. इतले दीस मुरगांव येवपी फॉर्म्युला 4 रेसीक तेंको दिवपी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आतां हें उलयला. फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचो व्हेन्यू बदलतले, डेटूय पोस्टपोन करतले. बोगदाच्या लोकांक मेळूंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्मोगांव तालुक्यान मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 तेंचे ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो. कारण फॉर्म्युला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आनी वास्को मार्मोगांव तालुक्यांत अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलें. पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. जर लोकांक इव्हेंट नाका, लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करतात आनी डेट पोस्टपोन करतात. आपूण लोकां बरोबर आसा, लोकांक जाय तेंच जातलें. इतले दीस मुरगांव येवपी फॉर्म्युला 4 रेसाक तेंको दिवपी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयलो. पूण ह्या इव्हेंटाक विरोध करून मुरगांवाक जातलो फायदो लोकांनी वगडायलो म्हूण आमदारान सांगलें. पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक लागून, पॉलिटिकली इश्यू करपाक लागून हो मुवमेंट जाल्लो आसा. आनी आयज हांवें एकूच स्टेटमेंट केल्लो आसा, जे लोकांक नाका ते म्हाका नाका. आनी हांव सदांच लोकां बरोबर रावतलो. मुरगांवांत एक बरो जो प्रोग्राम जावपाचो, एक इव्हेंट जावपाचो आसलो, स्पोर्ट्स इव्हेंट जो आमच्या मुरगांवांत केन्नाच आमकां मेळोंक शकनासलो, आयज तो आमकां मेळलो. लकीली तो आयज आमचे कडसून गेल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बोरये पुलाच्या रिपेराचें काम सुरू जालां. 11 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगतीं शेनवार आयतार रातीं 8 ते सकाळीं 8 मेरेन पूल बंद आसतलो. हेवी गाडयांक 2 ऑक्टोबर मेरेन रातीं 8 ते सकाळीं 8 मेरेन बंदी. पुलार फोंडकोलां पडिल्लीं पॅसेंजरांक बरीच कास्तीक जाताली. नमस्कार, आयज आमी आसात ते बोरी ब्रिजाचेर आनी बोरी ब्रिजाचें जे दुरुस्ती काम आहा तें PWD डिपार्टमेंट डिव्हिजन 15 हांणी हातीन घेतलेलें आसा. आनी त्याच प्रमाणे एक सर्क्युलर तेंच्यांनी आउट केल्लें आसा. त्या प्रमाणे ह्या बोरी ब्रिजाचें काम ह्या
म्हयन्या भितर कंप्लीट जातले आनी त्याच प्रमाणे जे हेवी व्हेकल्स ह्या बोरी ब्रिजा वयल्यान वयताल्यो त्यो 11 तारीख म्हळ्यार आयच्यान ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पर्यंत हांगसर ट्रॅव्हल करपाक रिस्ट्रिक्ट केल्ले आसा आनी ह्या सबंद पुलाचें जें काम आसा तें 11, 12, 18, 19, 25, 26 आनी 1 आनी 2 अशें शेनवार आयतार ह्या ब्रिजाचें काम चलतलें आनी हेजो वेळ आसतलो रातची 10 ते 8 किंवा रातची 8 ते सकाळी 8 त्या प्रमाणे त्या वेळार हो ब्रिज बंद आसतलो. सो ही हेवी व्हेकल्स जी हांगसरल्यान चलताली ती आयच्यान 2 नोव्हेंबर पासून रिस्ट्रिक्ट केली गेली वतली आनी त्याच प्रमाणे पॅरलली तेंचें जें काम आसा ब्रिजाचें कारण हो ब्रिज जो आहा हो इतलो बिजी ब्रिज आहा कारण हांगासर मेन ज्यो व्हेकल्स ज्यो मडगांव फोंडा किंवा बाकीचे भाग जे जॉयन करता सो एकूच हो ब्रिज इतलो म्हणल्यार हें आसता. सो ताका लागून हें जें काम आहा जें म्हयन्या भितर हें कंप्लीट करपाचें तेंच्यांनी सर्क्युलर ऑलरेडी जारी केल्लो आसा. सद्या आमी आसात ते बायताकोल जे सर्कल आहा थंय आनी फोंडा ट्राफीक पुलीस जे आहा तेंच्यांनी ज्यो हेवी व्हेकल्स हांगसरल्यान ज्यो बायपासांतल्यान येता तांकां ऑलरेडी डायवर्ट करपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी मूव केल्ले आहा आनी आयच्यान 11 तारीख ते 2 तारीख सुद्दां ह्यो गाडयो ज्यो आहा हांगसरल्यान हेवी व्हेकल्स आहा त्यो ब्रिजा वयल्यान वचपाना त्यो फोंडेच्यान किंवा बायपासाच्यान येतल्यो त्यो हांगसरल्यान मूव जावन परत जसो पणजेचो रूट आहा तसो त्याच प्रमाणे हे सायडीन खांडेपर आहा त्या सायडीच्यान त्यो मूव जातल्यो. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फ्लायओव्हराच्या कामाक पर्वरे सुकूर जंक्शन ते मॉल दे गोवा रस्तो बंद करपाचो प्लान. सोमारा सकाळीं 10 सावन ट्रायल रन. पणजे येवपी लोकांक सुकूर जंक्शना वयल्यान उजव्यान सरून व्हाया कदंब डेपो गोवा बोर्ड करून छत्रपतीच्या पुतळ्या कडेन येवचें पडटलें. पणजे सावन म्हापशावांतले लोक सांगोळडा नाजाल्यार साळगांव जंक्शना वयल्यान डायवर्ट. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून सुकूर जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो बंद करपाचो प्लान आसा. सोमारा सकाळीं 10 वरांचेर ट्रायल रन सुरू जावपाचो. ड्राय रन हे आता घेवपाचे आहा. हो ड्राय रन सोमारा सकाळी 10 ते 1 पर्यंत हो ड्राय रन आसतलो आनी तेज्या खातीर तेंच्यांनी डायवर्जन केले रोड. आता ते खंयचे डायवर्जन आसतले आनी कशें कितें आसतलें डायवर्जन ते आमी ह्या व्हिडियोंतल्यान पळोवया. जशें तुमकां आमी पयलीं सांगता जो पयलो डायवर्जन तो ड्राय रनाक थेयला तो म्हणजे जो मेन जो आराडी जंक्शन पर्वरी आहा थंयसर तेंच्यांनी थेयल्लो आहा. सो तुमी आराडी जंक्शना कडल्यान फुडें एका पर्वरी सायडीन वचपाचें तुमकां मेळचेंच ना कित्याक हांगा बॅरिकेड्स आसतले. सो सांगता तुमकां जो नॉर्थ गोवाच्यान लोक ट्रॅव्हल करतात पणजे येवपाक तो आराडी पावले की हांगा बॅरिकेड्स आसतले आनी बॅरिकेड्सा फुडें तो रोड आहा तो बॅरिकेड घालून तेंच्यांनी डायवर्जन केला. आतां हो डायवर्जन केला तो पणजे येवपी लोकांक सुकूर जंक्शना वयल्यान उजव्यान सरून वाया कदंब डेपो गोवा बोर्डा कडच्यान छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या कडेन येवचें पडटलें. मात तो रस्तो सगळो नॅरो थंयच्यान पणजे साळगांवसान पणजे येवपी लोकांक अशें येवचें पडटलें. हांगा कोकेरो जंक्शनार हो सेकेंड जो क्लोजर आहा तो रोड बंद आसतलो. सो आमी तुमकां सांगता की जो कलांगूटच्यान लोक जे ट्रॅव्हल करतले ते ह्या कोकेरो कडेन जंक्शना कडेन येयले की तांकां सरळ जो DB रोड आहा त्या रोडार तांकां वचचें पडटलें. हांगा सांगल्या त्या प्रमाणे हांगा बॅरिकेशन आसतलें. कोकेरो जंक्शन टील मॉल दी गोवा हो 60 दिसां खातीर बंद दवरतलो. तेंचो असो प्लॅन आहा बंद दवरपाचो. पण सोमारा हो ट्रायल रन ते घेतात बंद करपाक की बाबा हो रोड बंद आसतलो म्हणून आनी कशें कंजेस्टेड जाता ज्या काय ट्राफीक फ्लो सारकें जाता काय ना हेज्या खातीर हो ट्रायल रन आसतलो. मजगतीं पणजेच्यान म्हापशा पेडण्या वयतल्या लोकांक अशें वचचें पडटलें. म्हणजे पणजेच्यान तुमकां म्हापशा वचोंक जाय जाल्यार ते बॅरिकेड घालून सिंगल रूट करतले आनी कन्स्ट्रक्शनाचें काम आहा तें करतले. जो एक तर तुमकां सांगोळडा जंक्शन नाल्यार फुडलो सालिगांव जंक्शन त्या जंक्शना वयल्यान खंय तरी तुमकां म्हापशा सायडींतल्यान जाल्यार आनी खंय तरी नॉर्थान तुमकां खंय वचोंक जाल्यार ते वचपाक मेळटले. सो तेज्या पयलीं एक रोड लागता तो हांगा PDAंतल्यान एक रोड वयता जो पर्वरी एक्चुली एक ह्या कन्स्ट्रक्शना खातीरूच हो रोड केल्लो. तो रोड सुद्दां बंद आसतलो कित्याक फुडें कन्स्ट्रक्शनाचें काम आहा. त्याच जंक्शनार आमी उबे आहा. सो सांगोळडाच्यान जे शोगम रोड म्हणटा तो रोड सरळ घेवन आमकां सालिगांव वचचो पडटलो आनी जो म्हाज्या फाटल्यान आहा
जो रोड आहा तो सरळ मार्केटान पर्वरी मार्केटान वयता, जी देवती आहा तो रोड बंद आसतलो. पण आजूच आमी पयले विज्युअल्सान जे सिंगल रूट तेंच्यांनी आज टेम्पररी केला तेंच्यांनी, पण कसो ट्रॅफिक थंयसर आसलो आनी फुडें सोमारच्यान जेन्ना ड्राय रन घेतले तेन्नाय कसो आसतलो ते आमकां ह्या आयचूच कळ्ळें फुडें कशें कितें आसतलें तें. सोमार सावन फक्त ट्रायल बेज, मात सध्या ट्रॅफिक पळयल्यार पर्वरे सावन येवज करपी लोक वाजेल्यात. तातूंत सर्वीस रोड सारको ना. सो ह्या व्हिडिओंतल्यान जशी ऑर्डर काडल्या त्या प्रमाणे डायवर्जन जातले खरें, मात हो रोड भितर इंटरनल रोड आसल्या कारणान हे बारीक रोड आसा आनी बारीक रोडान हो आतां सांगला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी की जे गाडयो आहा त्यो सोडटले तितून लग्जरी बसीस ह्यो खंय तरी नासतले, हेवी व्हेहिकल खंय तरी दुसऱ्या रुटांतल्यान डायवर्ट करतले म्हणून अशें सांगलेलें आहा. सो तुमी हे जे ट्रॅफिक तुमी पळयता आनी कसो ब्लॉक आसतलो ते चिंतूनूच खंय तरी घरांतल्यान बेगीनूच भायर सरचे अशी आमी रिक्वेस्ट करता. साहिल नार्वेकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर. अणसत्तरीत वडा कडेन स्कूटर आनी टेम्पोचो अपघात. स्कूटरीचेर फाटल्यान बशिल्लो 18 वर्सांचो नागराज बंदिवार म्हणटा ताका बरोच मार लागला. जीएमसींत व्हरतना वाटेर झोपलो. नागराज होणा 70रीचो. नमस्कार. वडा कडेन होंडा 70 हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी ह्या एक्सिडेंटा भितून 18 वर्साचो एक भुरगो सोंपलेलो आसा. हितून गजाल अशी जाली की वडा कडल्यान होंडा वाटेंतल्यान एक टू व्हिलर वयताली आनी त्या टू व्हिलरीचे 2 जाण भुरगे आसले आनी एक भुरगो आसलो तो नागराज बंदिवार म्हणून 18 वर्साचो भुरगो आनी जो टू व्हिलर चलयतालो तो साईनाथ गावडे 30 वर्साचो भुरगो. आनी फुडल्यान एक टाटा एस जी आसा रिक्षा, ती गाडी फुडल्यान येताली आनी ती टर्न घेवन पिसुल्या वाटेन वचपाक लागली. बट हे जे 2 जाण भुरगे आसले ते ओवर स्पिडीन असल्या कारणान तेंच्यांनी व्हेली आनी फाटल्या सायडीन रिक्षाचेर व्हरून गाडी मारली आनी जो साईनाथ गावडे आसा तेच्या पांयांक मार लागलेलो आसा आनी नागराज बंदिवार म्हणून जो भुरगो आसा तेका सिरियस इंजुरी आसली आनी थंयच्यान तेका सांखळे हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो आनी तो जेन्ना जीएमसीन ट्रिटमेंट घेता तेन्ना तो थंयसर मरण पावल्लो आसा अशें आमकां आयकपाक आयलां. हे सगळें जे प्रकरण आसा ते प्रकरणांत वाळपय जे पुलीस आसा तेंच्यांनी जो टू व्हिलर रायडर आसा साईनाथ गावडे हेका ताब्यान घेतलेलो आसा आनी पुलीस स्टेशनाचेर दवरलेलो आसा आनी जी नागराज बंदिवार हाची जी बॉडी आसा ती तेंच्या फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्ली आसा आनी फुडलो सगळो जो तपास आसा तो वाळपयचो PSI प्रतिमेश गावस करीत आसा. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. होणा IDCंतल्या गोवा बागायतदाराच्या प्लांटांत काम करपी एके चलयेचो हात मॅन्युफॅक्चरींग मशिनांत गेलो. रोखडोच ताका जीएमसींत व्हेलें. ती चली खंय महाराष्ट्रांतली आनी होणा 70रींतल्या गोवा बागायतदाराच्या पॅकिंग युनिटांत कामाक आशिल्ली. अपडेट जाय आशिल्ली फक्त. काय ना ते काम करताले मरे, कळ्ळें न्ही. काम करता आसतना तो हात भितर गेलो अशें जालें तें. पॅकिंग मशीन ते काय? ना ना ते आमचे मॅन्युफॅक्चरींग मशीन ते हेजे पिठाचे बीन ते तशें. आयज सकाळी होंडा IDCंत एक गोवा बागायताचो प्लांट आहा. त्या प्लांटांत एक चली जिची वर्सां आसा आसपास 30 वर्सां आसूं अशी म्हायती मेळटा. ते चलयेचो मॅन्युफॅक्चरींग युनिटान हात वचून ताजो हातीक मोठे प्रमाणात दुखापत जाल्ली आसा आनी तेका जीएमसींत एडमीट केल्लें आसा आनी तेचेर सध्या ऑपरेशन तेचें ऑपरेशन चालू आसा अशी आमकां म्हायती मेळटा की हे जे चेडूं आहा ते महाराष्ट्रांत रावपी आनी ते होंडा 70 हांगासर बागायतारांत काम करतले पॅकिंग युनिटान अशी म्हायती मेळटा. बट सध्या तेचे जीएमसी उपचार चालू आसा. त्या खातीर रुपेश रावत. एक बारीक कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड.
फक्त पारंपरिक पद्दतीन भात शेतीचेर रावं नाकात. पारंपरिक शेतीबरोबर सार्वत्रिक शेतकी पद्दतीक प्राधान्य दियात. मुख्यमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो. ह्या आदी जायते सरकार आयले, मात खंयच्याच सरकारान शेती आनी शेतकारांचें चिंतलें ना. शेतकीक मुखार व्हरपाचें काम खंय आमच्या सरकारान केलां. मुख्यमंत्री सांखळे रवींद्र भवनात कार्यावळीक उलयतालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी शेतकी मुळाव्यो सुविधा निधी, पशुसंवर्धन, नुस्त्या वेवसाय आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातल्या 1100 परस अधिक प्रकल्पांचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयले. विविध पद्धतीचे आमचे जे धान्य आसले ती लुप्त जायत पावल्या. आम्ही जरी पळयता आसत जाल्यार आमी म्हणजे नाशतो रोयताले, तो नाशतो आमी आत्तां कोण लायना. म्हणजे जेन्ना आमी श्री अन्न म्हणून जेन्ना हे केलें तेन्ना आतां नव्यान लोकांनी लावपाक सुरवात केली. आमी अळसाणो लायतात, पण अळसाणो इल्लो इल्लो म्हणजे कमी जायत गेल्लो, परत आतां आमी तो रिवायव करपाक शकले. ट्रेडिशनल पद्दतीन भात लावप म्हणजे शेती न्हू. आमकां जी शेती लायता तातूंतल्यान पयशे कशे चड मेळटले हाजेर जर आमी फोकस केलो जाल्यारूच आमकां तेजो फायदो जावपाक शकतलो. नाजाल्यार आमचो आजो एग्रीकल्चर म्हणजे शेत लायतालो म्हणून आमी ज्योतीन लायता, आमी जयात लायता आनी तितूंतल्यान फुडें वयता. ना, बियाणे बदलूंक शकता, पीक बदलपाक शकता आनी ते कारण आतां क्लायमेट चेंज जो म्हणटा आमी तो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां दिसूंक लागला. मडगांवां जाल्ल्या कार्यावळीक PWD मंत्री दिगंबर कामत, शेतकी अधिकारी हजर आशिल्ले. विकसीत भारत म्हणटा आसतना शेतकऱ्यांच्या विकासाक चालना दिवपाचो केंद्र सरकाराचो यत्न म्हूण मंत्री दिगंबर कामत उलयलो. इन्कम जर मल्टिप्लाय जातलो जाल्यार ताज्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी डेव्हलप केल्यो. तांकां म्हयन्याक आमचे पयशे तांकां तांच्या एकाउंटाक क्रेडीट करपाचे, फसल विमा योजना म्हणजे ते क्रॉप जाल ताजे इन्शुरन्स करपाचे. आनी आज एक बजेटान जे ताणें डिक्लेअर केलें की प्रायम मिनिस्टर धनदान योजना ती आज आमी लॉन्च करता, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर आज लॉन्च करता. जातूंतल्यान हे वेगवेगळ्यो म्हणजे 36 एक्झिस्टींग स्किम्स फ्रॉम 11 डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडींग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, ह्यो सगळ्यो एकठांय करून एन्युअल आउटले ऑफ 24,000 कोटी फ्रॉम 25-26 टू 2030-31 टोटली 1.44 लाख crores हे गव्हर्नमेंट ह्या स्किमीचे स्पेंड करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. चली भुरग्यांचें म्हत्व पटोवन दिवंक गुरुवार बायलांचें कावन्सिलींग करतले. चलयांनी शिक्षीत जावन स्वताच्या पांयार उबे रावंक जाय. बायलां सशक्त जावंक जाय. आंतरराष्ट्रीय चली भुरग्याच्या दिसा निमतान GMCंत कार्यावळींत बायल आनी भुरग्यां उदरगत मंत्री विश्वजीत उलयला. आंतरराष्ट्रीय चली भुरग्यांक भेटयल्ल्या दिसा निमतान GMCन खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें. गर्भेस बायलां खातीर खासा कावन्सिलींग सुरू करपाचेर तशेंच चलयांच्या सशक्तीकरणाचेर बायल आनी भुरग्यां उदरगत मंत्रालयाचो मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. It's very important for us to start counseling women and counseling women in a way who are pregnant women, because a lot of times people illegally want to know what is the future of the child, what is the status, whether it's a boy child or a girl child, which is actually illegal. And what I was thinking is that there should be a group of counselors that's engaged and encourage them and encourage and counsel parents in a manner in which once they're detected that the lady is pregnant is to ensure that we do it in a very different way. And it's important for us to educate the society and educate the community to ensure that we are able to create a system where we are conscious of our responsibilities, conscious to see that the girl child completes her education, conscious to see that she's economically stable, conscious to see that she's able to stand on her own feet and face the challenges of today. Empowerment of women is very important. Empowerment of a girl child is very important, but you must have that conscience also to help the service and serve the community. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. 14 तारखेर उदका लायनीच्या रिपेराक लागून दक्षिणेत मेगा शटडावन. सांगे, कोडचडें, केपें, वेळी, मडगांव, फातोड्ड्या, नावेली, नुवें, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघांनी 14 आनी 15 ऑक्टोबराक मर्यादीत उदका पुरवण. पिवपा उदका पुरवण खात्याची नोटीस. फोंडे BJPच्यो खंय B, C अश्यो कितल्योश्योच टिमी आसात.
लोकसभा विधानसभा आनी ग्रासरूट लेवलाचेरय वोट चोरी चल्ल्या. काँग्रेसीचो फुडारी राजेश वेरेंकार उलयला. फोंडें कुट्टी काँग्रेसीन वोट चोरी कॅम्पेन लॉन्च केली. बीजेपी आडखे गोंयकारांक काँग्रेसच उपाय. ही वोट चोरी फक्त वोटिंगा पुरती मर्यादीत ना. आतां जर तुमकां ज्या वाठारान आमी हांगाच आसा नागा मशिदान थंयचो एक काल ही वोट चोरी फक्त वोटिंगा पुरती मर्यादीत ना. आतां जर तुमकां ज्या वाठारान आमी हांगाच आसा नागा मशिदान थंयचो एक कालचो तुमकां आतां इन्सिडंट तुमी पळयात जो पंचायतीन घडला. होय बी एक वोट चोरीचो भाग. नागा मशीद एरिया ही ट्रेडिशनल एंटी बीजेपी वोटर एंटी बीजेपी ही वाड जावन आसा. त्याच प्रमाणे नागजर होय बी एंटी बीजेपी ट्रेडिशनल वोटरांचो भाग. आनी ह्या भागान जो निवडून आयिल्लो जो हांगासरलो पंच आशिल्लो तो काल अचानक उलटून बीजेपीच्या वटेन गेला. होय बी एक वोट चोरीचो भाग काय ना. सो अशा पद्दतीन जशें ताणें सांगलें विधानसभेनी निवडून येता तर ह्या असल्या भागांनी आज वोट चोरी जावन हे सरकार बीजेपी सरकार आपलो हो कार्यभार चलयता. फोंडेच्या वाठारान बी टीम ऑफ बीजेपी कितल्योश्योच कार्यरत आसा. बी टीम आसा, सी टीम आसा आनी हे बहुरुपी आनी हे खूब बहुरुपी हांगा जाल्ले आसा. ते जाय तशें उलयता. केन्ना सरकाराचे वटेन उलयता, केन्ना सरकाराच्या विरोधान उलयता आनी हेच बहुरुपी आज सरकाराच्यो ज्यो आज हांगा कितें फेस्टिवल्स जाता ते फेस्टिवलाची पदांय बी तेच घेता. तर ह्या बी सी टीमीक ह्या वोटरांनी झाड पडचें न्ही. आनी एक सक्षम जर खंयचो पक्ष आसा जो बीजेपी पर्यायी पक्ष म्हणून पळोवंक शकता जाल्यार तो फक्त एकमेव काँग्रेस पक्ष जावन आसा. वोट चोरी हो मेन मुद्दा. त्या पयलीं आमच्या वोट चोरी करतात, मागीर आमचे आमदार चोरता, मागीर सरकार करता आनी मागीर सगळेंच चोरता. आयज तुमी पळयत जाल्यार आमचे सगळे जॉब हे सगळें चोरलेले आहा. सो ताका लागून हांव सगळ्यांक आमच्या फोंडेकारांक करता की हे वोट चोरी तुमी सगळ्याक जाय आनी आमकां सपोर्ट करा. हावस नंबर बायफर्केशनाचे सरकाराचे सर्क्युलर पंचायत सचिवांक समजुना. सर्क्युलरांक एक आनी सचिव लोकां कडेन भलतेच डॉक्युमेंट मागतात. थोडे सेक्रेटरी खंय ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय मागतात. लोकांक कटकटी जाल्यात. सरकारान कार्यशाळा घेवन सेक्रेटरी आनी लायटीच्या खात्याचे जेई एईक आदी सर्क्युलर समजावन सांगचो आप मागता. सरकारान एक हे काडलें सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन 27/05/2025 असेंब्लीन एक इश्यू घेतलो की बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर जावचो. म्हणल्यार कितें समज कोणाचें घर आसा तेजो हाऊस नंबर 123 ताका इधर तर एक तर 123A दिवचो किंवा 123B दिवचो. आनी ताका खुबशी अशी गोष्टी आशिल्ली की हो सर्क्युलर आशिल्लो. हो सर्क्युलरान जेन्ना सांगिल्लें की तेतून इवन हे केला मेन्शन केला की कितें कितें लागता तें. आनी जेन्ना एक मनीस पंचायतीन वता ही फायल दिवपाक तेन्ना फायल दितना ताका हजारो क्वेशनां विचारले गेल्ले वता की तुजो हो पेपर हाड, तुजो तो पेपर हाड, तुजो हे हाड, तुजो तें हाड, तुजे सगळे खूब कितें गोश्टी मागता. पूण आयज जे सर्क्युलराचेर आसा त्यो सिंपल गोश्टी आसा. तेतून पार्टिशन डीड ना, तेतून आनी कसले म्युटेशन डीड ना, काय ना. फक्त फॉर्म नंबर 114 दी म्हणटा आनी तेजें सोल्युशन आसा तेजेर बरयला. एक तर अशें दिसता की पंचायत सेक्रेटरीक हेजेर आपोवन एज्युकेट करपाची गरज आसा. तांकां आपोवन तांकां समजावपाची गरज आसा ह्या सर्क्युलरा बद्दल आनी एक सिम्प्लिफाय करपाची गरज आसा. आयज तांकांच खबर ना ते कोण तरी ऑक्युपन्सी मागता, कोण आनी कसलो डॉक्युमेंट मागता. अरे हो सर्क्युलर जेन्ना तुमकां दिला तो सर्क्युलर वाचा आनी तांकां सिम्प्लिफायड वे आयज बारीक समाजाचो लोक तो आमचो तो पावटी पडटा. आनी ह्या सर्क्युलरान सांगलें की विथीन 15 days ही कामां जावपाक जाय. विथीन 15 days भितर 2 आयतार येता. कितें उलोवपाक जायना असेंब्लीन येवन की 15 दिसा भितर हें काम जावपाक जाय. 15 दिसा भितर घराचो नंबरूय कसो पडटलो, 15 दिसा भितर तुका लायटीचेय बील कशें मेळटलें आनी उदकाचेय मिटर कसो लागतलो. जेन्ना हाऊस नंबर लागतलो तेन्ना पंचायतीक खंय तरी टॅक्स बेनिफीट मेळटलें. हाऊस नंबर जेन्ना लागतलो तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी वॉटर डिपार्टमेंटाक खंय तरी पयशे इन्कम येतलो. आयज जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वॉटर डिपार्टमेंटान वता तेन्ना विचारतात बाबा ह्या नंबराचे आमी दिवपाक शकनात, खूबजे कडेन जाला. सो इवन जेई एई हांकां ह्या सर्क्युलराचे बद्दल इन्फॉर्मेशन दिवपाची गरज आसा किंवा एक खंय तरी वर्कशॉप घ्या सेक्रेटरीक्स आनी जेईक तांकां सिम्प्लिफाय करपाक. कंत्राटदारान गिरदोळीचे रस्ते सारखे करपाचें काम तडीक लायनासतना रस्ते खरेंच सारके केल्या वा ना तें पळयनासतना
BDO आनी पंचायतीन घे कंत्राटदारांक पयशे फारीक केले. भ्रष्टाचार चल्लो म्हूण थळाव्या पंचांची कागाळी. गिरदोळीचे रस्ते सारके करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्या कंत्राटदारान काम तडीक लायनासतना BDO आनी पंचायतीन कंत्राटदाराक खंय पयशे फारीक केले. थळावो पंच फ्रँकी रॉड्रिगीस म्हणटा भ्रष्टाचार चल्ला. मार्चाचे 10 तारखेक तांकां ऑर्डर मेळवली. 11 तारखेक कॉन्ट्रॅक्टर धीरज देसाय म्हणटा ताणें सांगिलां आपण काम स्टार्ट केलें, वर्क काम स्टार्ट करता म्हणून ताणें सांगिलां. आनी 4-5 दिसां भितर ताणें परतून लॅटर केला पंचायतीक आपणाक गेलें काम कंप्लीट म्हूण. 17 तारखेर मार्चाचे 2025 ताणें सांगिलां आपणाक गेलें काम कंप्लीट म्हूण. आनी रोखडें पंचायता नेक्स्ट डेयाकू ताका BDO लॅटर केला 18 मार्च तेगेलें वर्क कंप्लीट म्हूण. हें खंय वर्क काम तुमी जाणाय आतां हे रोड आजून जालें नाय, मार्चां जावपाचें. तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान पेमेंट वयलें, BDOन तांकां सगळें पेमेंट केलें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतान तेणी तेंगे इंजिनियरांनी चॅक करून आसलोलें, आमगे सरपंचान चॅक करून आसलोलें, आनी BDOन तेणी चॅक करून आसलें रोड खरें जालें. हें कितें करप्शन न्हू. मुगे ऑब्जेक्शन कित्याक हें सगळें पेमेंट जालां आनी हें रोड जालें नाय. मार्च आतां आमी हाय हूंय आतां ऑक्टोबर आहाय, मिड ऑक्टोबर आहाय. हें कितें करप्शन. आतां कंप्लेन घायलो हांवें, ती आतां BDO कंप्लेन घातलो आनी मागीर डायरेक्टर ऑफ कोणाचे फार येतो हांव नको. आमगेल्यो फायल धाडल्यो थिंगा जोखमाताय थिंगा कुसताय आनी तेंगेल्यो फायल कितें कोण पास जाल्यो. कॉन्ट्रॅक्टर कितें दिताय म्हूण तुमी तेंगे फायल पास कोताय. पर्पल फेस्टांत गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी दिव्यांगां खातीर स्वरचित गेमी घेवन तयार. ऑटिस्टीक ADHD आशिल्ल्यांक मजत जातली. ह्यो गेमी खंय तांचो फोकस दोळ्या हातांचें कोऑर्डिनेशन सुदारूंक आदार थारतल्यो. गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीचे सहाय्यक प्राध्यापक सायली कामत उलयली. पर्पल फेस्टान गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीच्या विद्यार्थ्यांनी ऑटिस्टीक ADHD आशिल्ल्यां खातीर स्वरचित गेमी तयार केल्या. हाचे विशीं कॉलेजीची सहाय्यक प्राध्यापक सायली कामत हांणी म्हायती दिली. गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीचो स्टॉल आसा पर्पल फेस्टा एंड वी हॅव सेकंड इयर स्टुडंट्स एज व्हॉलंटियर्स. सो आमी हो स्टॉल डिफरंट झोन्सान डिवायड केला, लायक सेन्सरी मोटर, फायन मोटर, ग्रॉस मोटर, विज्युअल झोन आणि थ्रू इंटरॅक्टिव्ह गेम्स हाव फिजिओथेरपी इज हेल्पिंग न्यूरो डायवर्जंट स्टुडंट्स. तश्यो आमच्या भुरग्यांनी वेगवेगळे गेम्स तयार केल्या. फॉर एक्झाम्पल दिस गेम इज फॉर युअर फायन मोटर स्किल्स, ओके. देन दिस गेम इज फॉर युअर आय हँड कोऑर्डिनेशन. Maggie, we have different games like gait training, where you can see this is a gait training worksheet. आणि ताचे वेगळे वेगळे स्टिम्युलस दिला, लायक टॅक्टायल स्टिम्युलस. आणि सो हे भुरग्यांक आमच्या हेल्प करपाक आमच्या भुरग्यांनी स्वता तयार केल्ले आसा. हे फिजिकली आमच्या फिजिकल रिहॅबिलिटेशन तातूंत इंटरव्हेन्शन आसा फॉर पिडियाट्रिक रिहॅबिलिटेशन. तातूंत स्पेसिफिकली न्यूरो डायवर्जंट भुरगीं ऑफ डिफरंट स्पेक्ट्रम लायक ऑटिस्टिक, ADHD, सो तातूंत हे यूज जाता. सो दिस इज लायक फन इंटरव्हेन्शन. सो तांकां दे विल ऑल्सो लायक इट, नॉट गेट बोर्ड. आणि तांचो फोकस उरपाक ऑल्सो दे लायक कलर्स, सो वी हॅव मेड इट व्हेरी ब्रायट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.